ट्रेडिशनली जे पार्टीक दिसता की वोटर हॉस्टायल म्हणजे आपल्या वोट घालचो ना तो कसो तरी भायर पडचो अशा हेतून हे सगळे प्रोसिजर पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागला. आनी लास्ट थोडे दीस उरल्या तितून आमकां एक जाय की जाता तितले वोटर भितर उरचे, बिकॉज हो एंटायर एक्सरसाइज चल्ला हो प्रोसिजरल एक्सरसाइज. आमचो जो रायट आसा इट इज अ सबस्टेंटीव रायट गॅरंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हो कॉन्स्टिट्यूशनल रायट, हो खंयच्या सरकारान दिल्लो रायट न्ही. सरकारां येतली वयतली, दे हॅव नॉट गिवन दीस रायट टू वोट. हो कॉन्स्टिट्यूशनान दिला आनी कॉन्स्टिट्यूशन आमी आमकांच दिल्ले लोकांनी. ज्या दिसाक कॉन्स्टिट्यूशन आतां हालींच आमी कॉन्स्टिट्यूशन डे नोव्हेंबरान जेन्ना ऑब्जर्व केल्लो तेन्ना हे परते मुखार हाडटा. सो कॉन्स्टिट्यूशनल रायट इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टायम काडपाच्या रस्त्यार आसा, बरेच लोकांचे काडपाच्या रस्त्यार आसा. हाज्या पयलीं जेन्ना हांव बी आसतालो ह्या सिस्टमान तेन्ना आमी आउट ऑफ द वे वचून वोटरांक एनरोल करपाचो प्रयत्न करताले, कित्याक तेन्ना इलेक्शन कमिशनां जी न्यूट्रल आसताली चडशी तांकां जाय आसले वोटर एड जाल्ले. पण फर्स्ट टायम वी आर सीइंग दॅट देर इज एन अटेम्प्ट टू डिलीट, म्हणून दीस इज अ फायट बॅक.